राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या वेगवेगळ्या खेळांनी 3 खेळगडे जखमी जाल्ले। तांचेर जीएमसीत उपचार चालू आसा। त्या फाटभुंयेर खेळा मंत्री गोविंद गावडेन हॉस्पिटलाक भेट दिवन खेळगड्यांची विचारपूस केली। खेळगड्यांची भलायकी सुदारपा खातीर लागपी मजत करतलो अशें आश्वासन खेळा मंत्र्यान दिलें। गोंयांत जावपी 37th नॅशनल गेम्साक आयज ताचें इनॉग्रेशन आसा आनी फाटले 19 ऑक्टोबराच्यान ह्यो गेमी सगळ्यो नॅशनल गेम्साच्यो चालूच आसा। हांगासर वेगवेगळ्या देशांतल्यान भुरगे येतात, खेळाडू येतात आनी हांगासर खेळटात। जाल्यार आयज अशी एक म्हायती मेळ्ळ्या, ती म्हटल्यार आयच्या दिसाक 3 खेळाडू जखमी जाल्यात आनी तांचे उपचार जे आसा ते जीएमसी हांगासर चल्ल्या। तांची सगळी जे उपचार आसा ते सरकार पळयतले अशें सरकारान पयलींच सांगलां। ताचे उपरांत आयज खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्यांनी तांचे कडेन वचून थंयसर त्यांची कशी ट्रिटमेंट चल्ल्या ते पळयलें आनी जी कितें हेल्प त्या खेळाडूंक लागतली ती आपूण करतलो अशें आश्वासन गोविंद गावडे हांच्यांनी दिल्लेलें आसा। जाल्यार हे जे देशांतल्यान खेळाडू येतात तेंची बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट तांकां जीएमसी हांगासर मेळटली अशें सुद्दां विश्वजीत राणे हांच्यांनी सांगलेलें आनी तशीच ट्रिटमेंट तांकां थंय बरी मेळटा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सयत वर्षा आश्वेकर।